Zdrowie. I moja urasa gora I Jesu ci adniamanu Bhavatiano Kulisora Misbidok moni tolguru Bhavatiano Kulisora Misbidok moni tolguru Bawuni tungas देव एक बरी सांज देव Tagay आणि आम्ही सांज फावते भाशेन मुक्तीपणी वांट घेवंक आम्ही त्याच पवित्र आत्म्यांक आमचे मध्ये आपोवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen जो आसा जो असलो आणि जो आमचे मध्ये सदांच असतलो त्या देवाची शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो बागेवन पावलो म्हणटा हांव सोम्याचो खैदी आय एम अ प्रिजनर ऑफ क्रायस्ट भाऊ बहिणो खरेपणी जेन्ना तूं एके भाशेन तुज्या दोनयाचो तूं खैदी जाता आनी दोनी सांगता ते भाशेन तुजें जिवीत चलयता तेन्ना खेरीत भाशेन तूं क्रिस्तांव जिवितांत सोडवण जोडूंक शकता आयज खरेपणी बागेवन पावलो भाशेन आमी बी खैदी जावंक जेजूचे आमी मनशाचे गुलाम जाता आमी मनीस सांगता तें आयकता आनी तो कितें सांगता तेंच करता पूण जायते फावटी देव कितें सांगता तें करूंक आमी फाटीं सरता आनी करूंकूय सोदिना देव मनशाचे एक भशेन स्लेव्स जाल्ले बोलदेक आमी देवाचे स्लेव्स जाल्यार अदीक बरें हीच कल्पना मनान धरून आमचे चुकीचो उगडास करून बराबर म्हणया हांव आत्की सर्पवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारांतून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमसो प्रात अमसो बोड प्रात हे बसत बेगीन सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमीन Krista kakutu Krista kakutu Somya kakutu Somya kakutu मागुया आयज करीत भशेन तिना रेबेलो नागमडे देवाक आर्गां दिता तांचे बरोबर आमी देवाक आर्गां दिवया आयज करीत भशेन आमी देवाची भोजोण करतले हांव पवित्र संस्कारा उजीर आनी देवाचें उतर आमच्या कानार सारतलें विनंतीचें मागणें कशें करचें हाचे वयर तें सगल्यांक बऱ्याक पडोवंक फायद्याचें जावंक आमच्या आख्या गांवचेर आनी आमचें आतां फेस्त चालू जावचें आसा तयारी चलता तें सगळें बरें जावं एक भयण आपल्या घरकारा पासत मागोवंक लायता दुयेंत जावन बोटी वयलो आयलो परत ताका पेखोवणी मेळोवंक देवाचो हात लावंक आनी जायते जाणगडे तसले आसात तांकां बी पेखोवणी मेळोवंक जावं परदेसान आसात जावं बोटीर आसात जावं गोंयां आसात गांवांत आसात देवा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर या मी मागता आमच्या समी तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तावर विंत कर देव पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता
आनी राजभर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. भागिवोन पावलोन एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयण्यानो, हांव सोमयाचो खैदी तुमचे लागीं मागता. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसले जावं दी तुमचें जिवीत. सदांच खालती जायात, दुलोब आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोसात. आत्म्यान दिल्लो एकवोट शांतीच्या बांदपाचान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकांच आपयल्यां तेन्ना एकाच बरवांशान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा. एक सोमी, एक बाबार्द, एक स्नान आनी एक देव. सगळ्यां वयर, सगळ्यां भितर आनी सगळ्यां सोबे आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हे. देवाचे वाडतकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. असलींच मनशां सायबा तुजें मुख पळोवंक आशेतात. म्हणुया, असलींच मनशां सायबा तुजें मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदी आसा प्रितूम आनी ताचे जियेतात तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरला. जबाब, असलींच मनशां सायबा तुजें मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताच्या पवित्र ठिकाणाक पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितोल हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोबदना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना, तसल्याच मनशांक. जबाब, असलींच मनशां सायबा तुजें मुख पळोवंक आशेतात. ताका एकलोच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. ताचें मुख पळोवंक आशेतात. जाकोबाच्या देवा. जबाब, असलींच मनशां सायबा तुजें मुख पळोवंक आशेतात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोयीसो, सर्वेस्पराक सोयीसो, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोयीसो. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गुट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पराक सोयीसो, सर्वेस्पराक सोयीसो, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोयीसो. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. जेजून लोकांक म्हळें, ओस्तूम ते तांणे खूब चोडोवन मांडटात तें पळोवन तुमी रोखडींच पावस येता म्हणटात. आनी तशेंच घडटा. आनी दोखणींक तान वारें मारतोच तुमी म्हणटात गोरमी जातली, आनी तशेंच घडटा. आरे दोंग्यानो, प्रितुमेचें आनी मोळबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणात. हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं जायना तर. नीट सारकें कितें तें तुमचेंच आनी तुमी कितें तारयनात. देखीक तुज्या प्रवाद्या बराबर अधिकाऱ्याशी वेत आसतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलेंय कर. ना जाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातान दीत आनी कोसाब तुका बणकुणीन घालीत.
निमाणी दमडी फारी करीसर थंयचो तूं सुटचो न्हय म्हूण हांव तुमकां सांगता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखणी तुका क्रिस्ता. हो काळ पारकूंक तुमच्या लागीं जायना. जेजू तांकां तोंडार सांगता. कित्याक तो काळ कसलो आसलो? तो काळ क्रिस्ताच्या येण्याचो आसलो आनी क्रिस्त देवाचें राज तांचे मदें आसलें. तांच्यांनी सगळें पावस केन्ना येता तें पारकूंक जातालें, पूण खरेपणी जेजू तांचे मदें आसा पूण तांच्यांनी पारकूंक जालें ना. भाव भयणीनो, आयज खरें म्हळ्यार हे आमच्या नावेलच्या गांवांत भावार्थ येयल्याच कितलेच शेकडे जाले, 15व्या शेकड्यांसान आमकां भावार्थ मेळ्ळा. आनी हो भावार्थ मेळून आमी खरेपणी त्या भावार्थान जाणटीकायेन वाडोवंक जाय इन मॅच्युरिटी ऑफ फेथ. पूण घडये जायत तो भावार्थ आमचो वयल्यावरूच उरला अशें दिसता. जायतीं जाणां भावार्थान वाडल्यान तें दिसता देवाक आर्गां. पूण जायतीं आमी भावार्थान वाडूंक जाय. आमी भुरगींच आसा. ह्या दिसांनी सायबीण घरांनी भोंवता. म्हाका कितलो मजेशी येतात. फादर हो सायबीण हो ना म्हणटा, हो ह्या दिसा व्हर म्हणटा, तो त्या दिसा आमकां म्हाका तेदो 1945 म्हाका सायबीण दिवं ना, हांवूय व्हरोन सोदतालो, ती आतां म्हाकाय मेळना, हांव म्हाका व्हरोन दिवना म्हणटा आनी कोणाकूय तुम दिसनो. आनी तो म्हणटा म्हाका तर तुम सायबीण दिनाय, म्हाका सायबीण नाका. हें आमचें क्रिस्तांवपण. हो म्हणिनो, क्रिस्तांवपण म्हळ्यार कितें? क्रिस्तांवपण म्हळ्यार जेजूचो मोग. आमी वयल्या वयरूच आसा. खोरायंक जाय. खरेपणी खरे क्रिस्तांव ह्या गांवांत जावंक देव आमकां हें नवें दितलो. आनी म्हजो एक हुस्को आनी मागणें जावन आसा देवा कडेन सदांच, सायबा ह्या गांवांत सगल्यांक खडेगाण क्रिस्तांव कर. बरो एक रॅडिकल क्रिस्टियन जावप म्हणजे स्वर्गार कितली खुशालकाय. हें भाग आमकां मेळूंक ह्या मिसांतल्यान, तशेंच ह्या दिसांनी देणे आमकां सगल्यांक फाव कर म्हूण आमी मागुया. निर्मोल कालसा तुका वोपू देवानी मोनेशा मोदे सौंदान करू शांती करू. आसा जेजू तुवें दिलो मुर्गो तुजो. आसा जेजू तुवें दिलो मुर्गो तुजो. भयणीनो, हें आमचें बलिदान आयज मोगान केल्लें. बापाक मानता तसलीं जाल्यार पुरो म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र विचारवा सर्वेस्वर मानून घेवं. देव आमच्या बांगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालें तें देणें वरवीं तुजी कृपा नितोळखय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयल्ल्या ह्या तुज्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. व्हडल्यान जबाब दिवया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवी आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक इतल्या बरे देवाक आमी दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. बापा तूं सोर पदवीदार आनी सासनाचो देव सर्व कडेन आनी सर्व थंय आमी तुका सदांच दिनवासूंक आनी वाकाणूंक फावो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आयज हे सांजे वेळार आमी दिनवासताव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान
तुजी वेळ बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता हांव देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता हांव. Povitr, 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 सगलीं dolbaranco sorvez tu, Sorgani संसार wolna tuja wojwowan, unsurki tuka soisoi, sorvez porace navi, yetata kasoi, unsurki tuka soisoi. बापा खरोच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची चोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिनी पवित्र करून म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ती म्हज्या रक्ताची काळस नवे आनी सासणेक खरोडाचें रगत पत्त्यांचें बगसून मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वरवतली हें म्हज्या उगडास साक करात. भावार्थाचो गोट परगटया तुझ्या कुर्सावरी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सर्वोद्धार आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता ओ जिविताचो आनी सर्वणीची काळस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक हें भाग तुवें आमकां फोव केलां देखून आमी तुका काळजांतान दिन वाचता आनी जेजूची कुडीन रगत शिवतल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां सगल्यांक हे गांवांत एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नरे आमच्या गवळी बापान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची खाकूत कर सगळे मेल्ल्यांचो उगडास कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखार मोडपडेंक फाव कर. आमा समेस्तांची मिसा भटेक हाजीर आसात तांची तुजे लागीं कोतकोत्यान मागतात तांचे पासून आमी आयज मागलां तांचे आयज ह्या मिसांत आनी पवित्रांत वांटो घेतात तांचे आदार दितात तांची तूं दया कर खाकूत कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे रुजाय सायबिणी देवाचे माई सांगाती मागेवन दोन वृत्तां आनी सर्व कडेन तुका मानवली आनी ते सगळे भक्त बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां एक दीस तो वांटो दी तांचे सांगातात तुजी मै मागावंक हें भाग फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमीन. जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय शांती कुशालकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्त चेण्यांक आमी परमेशरान अतिरिक्त
तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांगमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी तुमच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी आमचे मदें राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदां काळ तुमचेय सवे आसूं तुमची सवी आसूं जेजूच्या नांवान एकामेकाक शांती दिया देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी वचतो जेजू आमची ग्रेस्ताय जिविताची ह्या जेजू बगर आमकां दुसरो आनी कोण ना आधार दितलो बक्षण दितलो जिवितान सुसेग दितलो शांती दितलो वचतो जेजू ह्या जेजूक चिकटून राव सदांच तुजे सगळे प्रश्न उणे कोत्तलो लोव कोत्तलो तुज्या बुजांचो पेज तुजे दुखां गळटात तें पुसतलो ह्या जेजू बगर ह्या संवसारान आनी कोणच ना हे जेजू गुलाम मारूंक विसरनाका नाका हो जेजू सोनी हांवें दोनी तुज्या जिविताचो ह्या जेजू केवंड्याच्या रुपान घेतात तितली सुभागी सुमिया तुवें म्हजी भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Kirkol mosotmo Moncha sana Tachi vitu titli Dore toche Nikalis mawaltole Makatoson Sodon votsonaka Dore toche Kalismo valtole Makatoson Sodon votsonaka Anbukalagnya Moja odmiaga Jesu Moji kantut Sorga velya unya Jesu ye Tukashun rauta Tuche shivai Koslot maka jiuna Jesu ye Tukashun rauta Tuche shivai Koslot maka jiuna
बरोबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कडवडाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका घोट करात. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाका आयक. तुज्या कायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. भक्तां संगाती तुका वाखाणच्या. आमेन. उबी रावया. बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोठ आनी फळादीक जावन आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावन दी म्हण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचेय सव्या आसूं. तुमची सवी आसूं. सोर पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या भुरग्या बाळांचेर, तुमच्या धंद्याचेर, वावराचेर आनी आमच्या गांवचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूक भोगूंक आनी अणभवूंक आनी दुसऱ्यांक दिवंक तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. दिमी घालुया. Cara povitra duka amche mode tuji shokti nam kamo rautu amche sobe yukar povitra Amche mode tuji shokti nam kamo rautu amche sobe tuti jive hudo sasna vauti so Svondara di Budina Sonas dum solo Yukar povitra mea Dukam ce mone Tuji shoktina Yukar povitra mea Dukam ce mode Tuji shoktinam kamo Rautu
तिसो Bhozonn Buddhina Solentum solo Come, Holy Spirit. Welcome Holy Spirit Come into my heart, माझ्या काळजात ये. We are in your presence तुझ्या आशीर्वादान आमकां भर. Fill us with your power येशू, तुझ्या आत्म्यान आमकां भर. Live inside of me तुझ्या आत्म्याक हे वेळार धाड येशू. Welcome Holy Spirit तुझो आत्मो घटायेचो, शांतीचो, मोगाचो, जाणवायेचो. We are in your presence आमी तुझ्या आत्म्याक उलो मारता. Fill us with your power एक एक कोणसो एक गरजेन नाशिल्ला Live inside आपल्याक of भर. Holy Spirit, come. You're the living water Never drying fountain Comforter and counselor Take complete control Welcome Holy Spirit We are in your presence Fill us with your power Live inside of me Welcome Holy Spirit We are in your presence Fill us with your power Live inside of me दुनिया तुवें तुज्या पुताक संवसारांत धाडलो आमचे मदें जिवंक आनी केदें व्हडलें भाग आमकां मेळ्ळें उंड्याच्या रुपान तो आमचे मदें 24 वरां आसा दीस आनी रात आमकां पळयता दीस आनी रात आमचे सोवे आसा आमी रडटाव तेन्ना आमी दुखावताव तेन्ना आमी बुडटाव तेन्ना आमी उज्यान वेताव तेन्ना आमच्या जिविताच्या सगळ्या प्रसंगांनी हो जेजू तुज्या सांगादा आसा भयणी म्हजे भावा म्हजे केदें व्हडलें भाग आमकां जेजू तूं आयज काल आनी सदां काल तोच तुमचे मदें संवसार सोंपो पर्यंत हांव सदांच आसतलो ह्या व्हडल्या देण्या बसो जेजू आर्गां तुका वाखणणी तुका दिनवास तुका जेजू आयच्या नावेलच्या गांवच्या लोकां बसत तुका आर्गां दिता दिनवासता कितलो लोक क्रिस्तांव ह्या गांवांत आसा एक एक घराब्या बसत एक एक क्रिस्तांव मनशां बसत तुका आर्गां दिता वाखणटा इगोर्जीन जायतीं जाणां आयज आयल्यान तांचेय बसत तुका आर्गां वाखणणी दिता सगळ्या बसत दोनया तुजो मोग आमच्या काळजांनी घाल आनी तुका आमी कशें मागणें करचें तें शिकय मागणें आर्गांचें मागणें विनंतीचें मागणें तुका उपकार आठोवचें मागणें एके भाशेन आमची भावार्थ्यांची मागणी दवरचें आमचे गरजो दवरचें दोनया आमी तुजे चडशी मोगान वाडोवंक सोदता तुज्या आमच्या इश्टागतीन वाडोवंक सोदता आयज आमचे मदें एकलो भाव आसा भाव थाद्यो कितें भशेन शिकवण आमकां दितलो तूं ताचे देव आनी आयज तूं जण एकल्याचें काळजाक हात लाय तुज्यानूच जाता कोणाच्यान जायना जेजू हें हांवें पळयलां आमी कितले खटपट करूं पूण तुका तर तें नाका तें जावचें ना आनी आमी कितलेय विरोध आसूं तुका तर तें जाय तें जातलेंच तूं दोनी आनी समी दोनया हांव एकूच मागता म्हजे पोरजेचेर तो आशिर्वाद घाल खंयसरूय तें आसूं गोंयां आसूं गोंया भायर आसूं बोटीर आसूं खंयच्याय जगान आसूं इतलेंच मागता दोनया आनी आमी तुज्या इश्टागतीन वाडूंक सोदता तेन्ना ही शिकून तूं आमकां दी आयज ह्या वेळार तुज्या आत्म्याक धाडून आमचें
मन काडीस तयार कर. Come, Holy Spirit. Prepare me to receive this message of love, so that I may be always united to Jesus. Jesus Chiktundong. Busia. हे वेळार जेजूचे आसणे आमी भोगुया. पवित्र आत्मा आमचे सांगाता आसा. Let us feel the presence of the Lord in our midst today. आनी आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या विनोतीचे मागणे हाचे वयर आमी शिकोवन घेवं. मंगळ भावंदन बेडांदो जरी तर तूं विनोदी त्या मागण्याचो मनीस तर जातलो जाल्यार पयले सुवातेर तूं एक मागण्याचो मनीस जावपाक जाय. मागणें आमच्या जिवितान आसपाक जाय. हांव जाणा तुमी जायतीं जाण मागणें कोत्तात, पूण मागणें आनी विनोदीचें मागणें मदें जायतीं अंतर आसात. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन प्रेयर एंड इंटरसेशन. आतां मागणें कोत्ता आसतना जायते फावटी आमी कशें मागणें करता. Our prayer should be a dialogue. म्हणजे भासाभास जावपाक जाय म्हजे भितर आनी जेजू भितर. इट्स अ डायलॉग. पूण जायते फावटी आमचें मागणें कशें जाता मोनोलॉग. म्हणजे आमी देवाक येता सांगत रावता, सायबा म्हाका हें जाय तें जाय तें जाय तें जाय. असलें मागणें मोगाळ भावनान बेणंदो देवाक आवडना. James chapter 4 and verse number 3 says, James chapter 4 and verse number 3 म्हणटा, जेन्ना आमी हे भाशेन मागणें करता तें एक आपस्वार्थी मागणें जाता. तुमी गिरेस्तकाय मागतात ती तुमकां दिना, कित्याक वायटोवे मनान तुमी मागतात. म्हणटच तुमच्यो वंडावण्यो बागोवन ती गिरेस्तकाय ओगडावंक तुमचें मन आसा. मातशें कोणाच्यान वाचपाक जातलें जेन्ना वयर येता आसतना, कित्याक म्हाका दिसती पडना ताका लागून. सो इन अदर वर्ड्स म्हणजे बागेवन जाकोब कितें म्हणटा जाणा, आमकां जाय तें देव फावो करिना. कित्याक लागून जाणा, आपस्वार्थी मनान मागता आमी. वी आर सेल्फीश. ताका लागून देव आमचें मागणें आयकना. आतां देव कसलें मागणें आयकता? जस्ट शो 1 Timothy chapter 2 and verse number 1. 1 Timothy chapter 2 and verse number 1. मातशें वाच. दुसरे भाशेन म्हणजे देवाक कसलें मागणें आवडटा तें पळयात. आतां बागेवन तिमोथ दुसरे पयले चिटीन दुसरे आवेस्वरान आनी पयले ओवडीन आमकां म्हणटा, सगल्या आदीं हांव मागतां तें हें, सोमेस्त मनशां खातीर प्रार्थना करात. पळया, सगल्या वाच, आनीक फावट वाच. सगल्या आदीं हांव मागतां तें हें. सगल्या खातीर हांव मागता तें हें म्हणजे सगल्या खातीर कितें मागता? मागपाक जाय सोमेस्त मनशां खातीर प्रार्थना करात. सोमेस्त मनशां पासत म्हणजे मुजेच पासत न्हू, सोमेस्त मनशां पासत प्रार्थना करात. मागीर मागणी, विनोती आनी दिनवासणी. विनोतीचे मागणे थंयसर आमकां मेवता. आनी हें की मागणें देवाक, आनी फुडें वाच, असलें मागणें देवाक आवडटा. वाच, फुडें वाच. अशें करून आमी बरें करता आनी हें देवाक आमच्या सोडवणदाराक मानता. हें की देवाक आमच्या सोडवणदाराक मानता म्हणटा. कसलें मागणें? विनोतीचें मागणें. म्हणजे जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत मागता, आपस्वार्थी मागणें न्हू, स्वार्थी सेल्फलेस प्रेयर जेन्ना आमी करता, दुसऱ्या पासत जेन्ना मागता, तें की मागणें देव म्हणटा आपणाक आवडटा म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया 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 हालेलुया. तर मोगाळ भावंदन म्हणून आयज आमी ह्या विनोतीच्या मागण्या वयर आमी एके भाशेन आमी नियाळ करूंक वेता वता. आतां जरी तर Romans chapter 6 and verse number 23 says, Romans 6 and verse number 23 says, the wages of sin is death. म्हणजे पातकाचो मुशारो जावन आसा मरण. But the gift of God is eternal life in union with Christ Jesus. पातकाचो मुशार म्हणजे जितले पावटी आमी पातोक आदारताव तितले पावटी आमकां कास्त फावो. जितले पावटी पातोक आदारताव तितले पावटी आमकां कास्त येवपाक जाय. देवाची कास्त देव न्हू आमचो काकलुतसार देव, मोगाळ देव, दोयाळ देव. देवाक जाय त्या पातक्याक न्हू बोगशिपाक. आनी देव वाट सोदता कशे भाशेन त्या पातक्याक बोगसुपाक जाय तो देव एक वाट सोदून काडटा. आनी फकत जेन्ना ताका कसलीच वाट मेळना तेन्ना की देव ओ कास्त त्या मनशाचेर त्या पातक्याचेर येता. जजमेंट इज द लास्ट थिंग दॅट गॉड वॉन्ट्स टू डू. देव आमची नीत करूंक सोदिना पूण आनीक उपाय ना जाल्यार म्हणटकच मागीर ताका ताचेर कास्त येता. आतां पळय, शो देम दॅट आतां एक पातकी आसा समज न्हू, एक पातकी आसा. तो पातकी रेतीराक वेता ओ हे भाशेन मागण्याचे जमातीक वेता, देवाचें उतर आयकता आनी आपलें जिवीत तो बदलता. बदललें म्हणटकूच त्या मनशाक एके भाशेन तारण मेळटा. ही इज सेव्ड. बदललो म्हणटकूच त्या मनशाक तारण मेळटा एके भाशेन. ओके, वयर पळयात. अ पर्सन सिन्स, पातोक आदारता, रेतीराक वेता आनी आपलें जिवीत बदलता. आनीक तो त्या पातकान पडना. ही सेव्ड. ताका तारण फावो जाता. पूण दुसरें पळोवया. सपोजींग एक अ पर्सन सिन्स, एक मनीस पातोक आदारता. ही डज नॉट रिपेंट. आपलें जिवीत बदलना. आतां कितें जिवीत बदलना म्हणटकूच ताका कितें, ताका एमकोण फावोंक जावंक जाय, इफेर्न फावो जावंक जाय. पूण आमचो देव जावन आसा मोगाळ देव. देवाक जाय सगळीं आमी साल्वार जालेली. देवाक जाय आमची सगळ्याची सोडवण जालेली. आमी कितें म्हणटा, आमचो दुस्मान तो समज आसलो मोरो, तो वायट जावं ताका, पूण देव तसो न्हू मोगाळ भावंदन बेणदो. देवाक जाय आमी सगळीं साल्वार जालेली. कशें आमकां गोमता 2 Timothy chapter 1 and verse number 4 says. 2 Timothy chapter 1 and verse number 4. देवाक जाय न्हू सगळीं साल्वार जालेली. ही जावन आसा देवाची खुशी. एकलेचे पासून निसंटण जालेले देवाक नाका. आनी ताका लागून न्हू, दॅट इज वाय गॉड हॅज ऑर्डेन्ड द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरसेशन. ताकाच लागून देवान न्हू ही विनोतीच्या मागण्याची एके भाशेन मिनिस्ट्री ताणें घडोवन हाडल्या. आतां कितें घडटा मोगाळ भयणांदो? इंटरसेशन म्हणजे कितें? हो विनोतीचे मागणे म्हणजे कितें? आतां कितें घडटा जाणा? ओके, कॅन यू जस्ट हो मायक मातशें लांब आहा. चेक. आतां पळया, I'll just demonstrate and show you. आता समज हो एक मनीस, समज हो एक पातकी मनीस, ओके. समज तो तर देवा लागीं तर प्रार्थना करीत देव ताचे मागणे आयकोपाचो ना. कित्याक जाणा? पवित्र पुस्तक म्हणटा, John 9:31 says, God does not listen to sinners. देव पातक्याचे मागणे आयकोना. तो कितेंय करूं, दिमी घालूं, वात्यो पेटोवं, फुलां घालूं, डोनेशन घालूं, कितेंय करूं, देव ताचे मागणे आयकोपाचो ना. पूण आतां कितें जाता, जेन्ना एक मोदेस्ती, when an intercessor, मोदेस्ती कितें करता? इंटरसेसर stands before him and pleads to God. देवा लागीं मागता, सायबा तूं ताका पळय नाका, पूण तूं म्हाका पळय. आतां इंटरसेसर जो आसा, तो जावन आसा प्रमाणीक मनीस.
जो मोदेस्ती आसा द इंटरसेसर कितें करता जाणा, ताची सगली पातकां सायबा ताचे पातोक पळय नाका, तो ताचे पातोक आपणाचेर घेता मोदेस्ती. आनी देव कितें करता जाणा, देव ताका पळयना पूण देव म्हाका पळयता आनी ताका तारोण फावो करता. हे जावन आसता मोदेस्तीचें काम. दिस ऑफ अ इंटरसेसराचें काम हें जावन आसा. म्हणजे आतां समज ताका सर्वीस ना, म्हाकाय सर्वीस ना, पूण हांव कितें करता जाणा, हांव म्हाका फाटीं दवरता आनी हांव ताचे पासत मागता, सायबा म्हाका सर्वीस ना जाल्यार चलता, ताका सर्वीस फावो कर, ताका पयलें फावो कर. अ इंटरसेसर इज अ सेल्फलेस पर्सन. म्हणजे हांव म्हजें चिंतना हांव दुसऱ्याचें पयलें चिंता, ताका फावो कर दोनया. हें की म्हणजे इंटरसेसर मिन्स द मिनींग ऑफ इंटरसीड. Intercede means in between. Means the intercessor stands in between God and the sinner. And he pleads to God for the sinner. म्हणजे पातक्या पासत तो इंटरसेसर जो आसा तो देवा लागीं मागणें करता. Praise the Lord. Thank you. पूण मोगाळ भावांदोन म्हणतो देवाक जाय न्हू आमी सगल्यांनी विनोतीचें मागणें केलोलें. पूण प्रॉब्लम कितें जाणा, देव म्हणटा देवाचें कंप्लेन एकूच, देव म्हणटा हांव सोदूंक भोंवलो एकलो तरी विनोतीचें मागणें करतलो काय म्हूण, पूण म्हणटा म्हाका कोणूच मेळोंक ना म्हणटा, एकलो पासून मनीस मेळोंक ना म्हणटा. हें जावन आसा देवाचें कंप्लेन मोगाळ भावांदोन भयणांदो. आमकां जाय न्हू फकत आमचेच पासत मागलोलें, आमी दुसऱ्या पासत मागपाक इवन आयज पासून आमच्या मनान दुबाव येतलो, हांव दुसऱ्या पासत कित्याक मागो, म्हाका कितें मेवतलें. ओ एक पडे म्हाका कित्याक पडला, दुसऱ्याचें म्हाका कित्याक पडला. समज दुसरो दुयेंत पडलो, मरपाचो आसा, आयसीयून आसा, म्हाका कित्याक पडला, म्हजो तूं न्हू तो न्हू, म्हजो सोयरो न्हू, म्हजो चेडू न्हू, म्हाका कित्याक पडला. हें आमच्या दिस इज द एटिट्यूड वी हॅव माय डियर फ्रेंड्स. आनी ताका लागून देव न्हू एके भाशेन कंप्लेन करता. देव म्हणटा हांव सोदतालो एकलो तर मनीस मेवतलो काय म्हूण. इझेकिएल चॅप्टर 22 and verse number 36. इझेकिएल प्रवादी 22 आनी 30 ओळ वाच. हांवें देशाचो नाश करिना जावंक कोण तरी एक दुरीग बांदीत आनी खावत्यांत रावून म्हाका फुडो करीत आनी अशी देशाची राखण करीत काय म्हूण पळयतालो. आतां तो देशा पासत मागता. देव म्हणटा कोण तरी एकलो तरी मनीस आपण रावतलो म्हणटा दुरीग बांदीत काय म्हूण. आतां तुमच्या घरान कंपाऊंड आसता न्हू, जरी तो कंपाऊंड तर मोडलो जाल्यार गोरवां सुणियां सगलीं भितर सरतात. पूण ते दुरीग तर बांदलोलें आसा जाल्यार भायली जनावरां भितर येवंक शकना. तेच भाशेन मोगाळ भावांदोन भयणांनो, जितले पावटी आमी दुसऱ्या पासत मागणें करता एके भाशेन आमी त्या मनशा भोंवतणी दुरीग घालता. सैतानाचें काम कितें जाणा, दर दिसा तो बाले सोडीत आसता आमचेर, बाले सोडीत आसता. पूण जेन्ना कोणू तरी मागता आनी त्या मनशा भोंवतणी दुरीग घालता तेन्ना सैतानाचे बाले आमकां लागोनात. जे भाशेन कंपाऊंड बांदले म्हणटकूच भायली जनावरां आनी हेर जनावरां भितर सरत ना, तेच भाशेन सैतानाच्यान आमकां आमचेर बाले सोडूंक जायना. जोबाच्या पुस्तकान तुमी वाचलां आसतलें न्ही, देव सैतानाक सांगता तुवें म्हज्या शिसाक जोबाक पडयला, तो सगळें म्हजें आयकता म्हणटा. तो एक प्रमाणीक मनीस. आनी सैतान कितें कंप्लेन करता जाणा, तुवें ताचे भोंवतणी, ताच्या घरचे भोंवतणी, ताच्या प्रॉपर्टीचे भोंवतणी तुवें दुरीग घातला देखून तो तुका वाखाणटा. जॉब 1 and verse number 10. जोबाच्या पुस्तकान पळया, पयलो 24 आनी 10 ओळ.
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती आनी सगळ्या ताच्या बाटा विटां भोंवती तुवें एक वोय घालूंक ना. ताचे भोंवती, ताच्या बाटा भोंवती आनी सगळ्या ताच्या बाटा विटां भोंवती तुवें एक वोय घालूंक ना. तुवें एक वोय घालूंक ना म्हणजे तुवें एके भाशेन ताका दुरीक घालूंक ना. मिन्स द डेवल कॅन नॉट हार्म हिम. देंवचाराच्यान ताका कांयच वायट करूंक जायना. तर हे भाशेन मोगाळ भावंदन म्हणून जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत मागता एके भाशेन आमी ताचे भोंवतणी दुरीक घालता. आतां आमचें झूज कोणा लागीं जाणा? आमचें झूज मनशां लागीं न्हू. आमकां जायते दुस्मान आसात पूण आमचें झूज दुस्माना लागीं न्हू. म्हाका दुस्मान दिसती पडत जाल्यार हांव एक मूठ मारतलो दुस्मानाचेर. पूण आमचो व्हडलो दुस्मान सोयतान तो दिसती पडना. Ephesians chapter 6 and verse number 12, 6 number. आमचें झूज म्हणटा रोक्ता मासाच्या दुस्माना लागीं न्हू, बट अगेन्स्ट द अनसीन फोर्सेस. वाच. कित्याक म्हणल्यार रोक्ता मासाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना, पूण पोड्डाना लागीं अधिकाऱ्यां कडेन ह्या काळोखाच्या संवसाराचो राजकारभार चलयतल्या लागीं अंतराळार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमचें झूज. खोट्या आत्म्या कडेन आमचें झूज. मनशां लागीं न्हू आमचें झूज, खोट्या आत्म्या लागीं आमचें झूज. कित्याक न्हू हो दुस्मान आमकां दिसती पडना. आयज पासून तो हांगासर आसा, आमकां दिसती पडना तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां थोडीं म्हणटलीं आमकां देवाक आमच्या मागण्याची गरज आसा, विनोतीच्या मागण्याची गरज आसा. थोड्यांच्या मोदें हो प्रश्न येता, देवाच्यान आपणेच ताका बरो करपाक जायना? समज एक दुयेंत आसा मनीस, सिरियस आसा, देवाच्यान ताका बरो करूंक जायना? एक दीस म्हाका एक म्हजो एकलो भाव म्हणपाक लागलो, देवान म्हणलें सुरवातेक लेट दे बी लायट, उजवाड जावन उजवाड जालो. देवाच्यान म्हणपाक जायना की त्या मनशाक बरो कर आनी बरो करपाक जायना? जाता मोगाळ भावंदन बिणांदो. बट गॉड सिक्स आवर कोऑपरेशन. देवाक आमचो सहकार जाय. देव आमकां एके भाशेन सोबागेली करपाक सोदता. गॉड वॉन्ट्स टू मेक अस पार्टनर्स, को पार्टनर्स. जे भाशेन सायबीण मांयक ताणें सोबागेली केली सोडवणेच्या कामाक, तेच भाशेन देव न्हू आमकां सोबागेली करपाक सोदता, दुसऱ्याची सोडवण करपाक. म्हणजे गॉड इज इन पार्टनरशीप विथ अस. आतां दोग जाणां मोदें पार्टनरशीप बिजनस आसता न्हू. आतां पार्टनरशीप बिजनस आसतना दोग जाणां मोदें कितें करपाक जाय जाणा? दोगांयची सिग्नेचर जाय आसता ती चॅक पास जावपाक, नाजाल्यार ती चॅक पास जावची ना. तेच भाशेन मोगाळ भावंदन म्हणटा देवाच्यान सायन मारपाक जाता ते चॅकीचेर, पूण देव न्हू आमकां रावता. 95% 9 आनी 5% जे आसात देव करता, पूण देव आमकां फकत ते 5% लागून देव आमकां रावता. आमी विनोतीची मागणें कोत्तल्यो काय म्हूण, आमी कोणाचें मोदें रावतलीं आनी देवा लागीं प्रार्थना कोत्तल्यो, त्या मनशा पासत देव रावता मोगाळ भावंदन बिणांदो. पळयात एक उदाहरण दिता जुवाच्या शुभ वर्तमानान न्हू. दुसऱ्या आवेस्परान जेन्ना काना गांवांत सोरो काबार जालो, कोणाक खबर ना सोरो काबार जालो म्हूण, पूण सायबीण मायन खूद भितर गेली आनी चवकशी केली कितें उणें जालां तें तांच्या घरान. आनी तिणें लोव येवन जेजूच्या कानान फुकलें, पुता तांचो सोरो काबार जाला. आयज तेच भाशेन मोगाळ भावंदन म्हणटा सायबीण माय न्हू आमच्या घरांनी येवन पळयता कितें उणें आसा तें आमच्या गोरेबान, आनी लोव जेजूच्या कानान वचोन फुकता आनी म्हणटा, पुता तांगेर सुसेग ना, तांच्या घरान शांती ना, तांच्या घरान विसव ना, तांच्या घरान विस्वाशीपण ना, त्रासान आसा ती, कितें तरी कोर न्हू. आनी जेजू कसो म्हूण आपल्या आवयचें मागणें सोकला दवरतलो? आमी पळयलां जेजू म्हणटा जरी तर जेजूचो वेळ पावंक नासलो, जेजून ती मिलाग्र केली. कित्याक?
ताची आवय ताचे लागीं मागता म्हूण. तेच भाशेन मोगाळ भावंदन म्हणून आमी सायबीण मांयच्या फुड्यान वचोंक गरज. सायबीण मांयक लागीं सांगोंक गरज विनोती कर म्हूण हे गोराब्या पासत हो गोराबो त्रासान पडलेलो आसा. तिणें कितें म्हणलें जाणा, व्हडलें मागणें करूंक ना. शी जस्ट सेड ओनली फ्यू वर्ड्स. John 2 and verse number 5 says, do whatever he tells you to do. तो कितें सांगतात तें करात. जायते फावटी आमकां कितें दिसता जाणा, विनोतीचे मागणें म्हणजे कितें जाणा, येवपाक जाय आनी जाय तें बरें व्हडलें मागणें करपाक जाय. ना मोगाळ भावंदन म्हणना, जस्ट विस्पर, लॉर्ड प्लीज हील हिम. दुनिया ताका पेकोवणी फाव कर, बस इनफ. पुरो देवाक पावलें मागणें मोगाळ भावंदन म्हणना. जेन्ना 108 हे सायडीन वेता, तुमी जाणा कोणाकूय तरी कोण तरी बरो ना, ओ एक्सिडेंट जाला, ओ कितें तरी जाला म्हूण, फकत एकूच म्हणत, सायबा ताका साल्वार कर. पुरो हें जावन आसा मागणें मोगाळ भावंदन म्हणना. आतां हांव तुमकां सांगतलो, गॉड वॉन्ट्स टू शेअर हीज ग्लोरी विथ अस. देव आपली मोहिमा आमचे बरोबर शेअर करपाक सोदता. देवाच्यान करपाक जाता, पूण तो आमकां पार्टनर करता. आतां कशें तें John 2 and verse number 7. John 2 and verse number 7. जेजून कितें म्हणलें जाणा, त्या चाकरांक सांगलें ती दोणां उदकान बोरात म्हूण. दोणां उदकान बोरात म्हूण सांगलें. ओके, वाच. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान बोरात, आनी तांणी ती ओतोसोर भरली. पळय, जेजून कितें म्हणलें तांकां, दोणां उदकान बोरात, ओतोसोर बोरात म्हूण सांगलेलें, सांगोंक ना. पूण ताणें कितें केलें जाणा, ओतोसोर बोल्लें. मिन्स गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू डू मोर देन वॉट ही आस्क्स अस टू डू. देवाक जाय आमी फकत येयली हांगासर बेश्टें वयल्या वयर केलें न्हू. आतां घोडे तुमच्या मनान येतलें, ओके हांव हांगासर येतलो, विनोतीचें मागणें करतलो, सोमनाक एक फावटी हांव येतलो. ओ तुमचो ग्रूप आसा जाल्यार हांव नाका, तुमी येतली सोमनाक एक फावटी हांव विनोतीचे मागणे आमी करतल्यो. आतां आमी कितें आयकलां जाणा, दोणां वोतोसोर बोल्ले मिन्स इट्स नॉट इनफ टू कम ओनली वन डे. म्हणचे एक फावटी आमकां कितें दिसता जाणा, हांव चड करतां जेजूचें काम, भरपूर करता हांव जेजूचें काम पुरो. म्हणचे जेजू आमकां सांगूंक सोदता, तुमी एकूच दीस न्हू. घोडे म्हज्या मनान जाल्यार हांव एक दीस न्हू, हांव सोद्दां येतलो आनी विनोतीचें मागणें करतलो. म्हणचे ते चाकरांनी देवान जेजून सांगलां ताचेवन सुबेज केलें. घोडे तुका सूय आसा, घोडे तूं दिसभर इगोर्जेन आसतलो, घोडे तूं फादराक हेल्प करता वो आनी कितें करता, गूड, इट्स गूड. पूण जेन्ना आमी विनोतीचे मागण्याचे मनशां जाता, एके भाशेन वी आर ऑन हॉटलायन विथ गॉड. हॉटलायन म्हणजे कितें तें तुमकां खबर आसा न्हू. हॉटलायन म्हणजे आनीक डिस्टर्बन्स ना. आतां आमी एक फावटी फोन करता आसतना एंगेज मेवता न्हू, ह्यो लायन्यो सगल्यो गुंतलेल्यो आसात म्हूण. वेन यू आर ऑन हॉटलायन यू हॅव अ डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ गॉड. म्हणजे तुका डिस्टर्बन्स आनी आसपाचें ना. मदर ट्रिजा न्हू, मदर ट्रिजाक संवय आसली, सदांच दुसऱ्या पासत ती मागताली. तिचो जो कॉन्वेंट जो आसा तिका संवय आसली, सकाळीं 5 वरांचेर ती उठोन कपेलान बसताली आनी मागणें करताली. दुसऱ्या पासत मागताली ती, सायबा आमी कितें करचें तें तूं आमकां दाखय म्हूण. गॉड शोज द वे टुडे. आनी एक दीस अशें घडलें खंय की मदर ट्रिजा जेन्ना मागणें करताली सकाळीं 5 वरांचेर, तिका एक कॉल आयलो, अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. आनी त्यो सिस्टऱ्यो ज्यो आसल्यो अमेरिका प्रेसिडेंट म्हणटकूच धांवन आयल्यो, सिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑनलायन. तिणें कितें म्हणलें जाणा, टेल हिम दॅट आय एम ऑनलायन विथ द प्रेसिडेंट ऑफ द युनिवर्स. ताका सांग हांव संवसार आनी स्वर्गार आनी संवसाराच्या प्रेसिडेंटा लागीं हांव लायनीचेर आसा. हें की जावन आसा मागणें मोगाळ भावंदन बेणादो. कितेंच तिका आडावंक दवरूंक जायनासलें. शी गेव अ लायफ, आपलें जिवीत तिणें दिलें दुसऱ्या पासत.
सेम वे अ गॉड इज अ गिविंग गॉड. आमचो देव जावन आसा दिवपाचो देव, दीत आसता तो. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. आनी जेन्ना हो पूत जेन्ना ह्या संवसारान आयलो ताणें कितें केलें? आपलो जीव दुसऱ्या पासत ताणें वारयलो. Acts chapter 20 and verse number 35 says, there is more joy in giving than in receiving. दुसऱ्या कडेन घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप जावन आसा एक व्हडलें भाग. म्हजी उतरांनूय पवित्र पुस्तक म्हणटा दुसऱ्या कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग. हां, उगडास सुरत मोगळपा आमकां न्हू संवय जाल्यार घेवपाची भितर बोडसान घालपाची, दिवपाची न्हू. हिमटी आमी, चामटी म्हणटा आमी, हात सुटोनात म्हणटा आमचे. म्हणजे दुसऱ्या पासत मागपाक आमी तयार ना. दुसऱ्यांक पासून सांगता आमी, ए म्हजे पासत माग हा, मातशें माग हा, हो बरो ना, हें काम जाल्यार पुरो म्हण माग हा. दुसऱ्यांक सांगता पूण आमीच मागोना. असलें जिवीत मोगळ भावंदर म्हण. एक एक पावटी आमकां दिवप म्हणजे कितें दिसता जाणा? फकत दुडूच दिवप आमकां दिसता. दुडूच दिवप आमकां दिसता. मोगळ भावंदर म्हणजे दिवप म्हणजे फकत दुडू दिवप न्हू, आमचो वेळ दिवपाक जाय दुसऱ्या पासत. दुसऱ्या पासत मागपाक. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, भाग्योन पावलो म्हणटा एफेसकारांक बरोवन 6व्या आवेस्वरान, 5व्या आवेस्वरान आनी 16वे वडेन आमकां म्हणटा, मेक गूड यूज ऑफ युअर टायम. वेळाचो बरे भाशेन फायदो काडात म्हणटा. Ephesians chapter 5 and verse number 16. ओके, वेळाचो बरो आमी कसो फायदो काडटा काय? टीव्ही पळोवन वो आनीक पिक्चरां पळोवन वो आख्खे दिसभर वॉट्सॅपाचेर आमकां सूख लागना. मोबायल मेवलो गुणायत आसता आमी दिसभर तेंच, आनी काम कांय आसना आमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दुसऱ्या पासत दिवप म्हणजे कितें जाणा? तुमकां हांव एक टेस्टिमनी सांगता एके वस्तोरेची. तिचें नांव ग्लोरिया पोलो. हांव नको तुमी आयकलां जाल्यार व्हडली टेस्टिमनी ती, बट जस्ट गो ऑन द नेट, gloriapolo.com मारात आनी आख्खी टेस्टिमनी वाचात. हांव थोड्याच उतरांनी तुमकां सांगता. व्हडली टेस्टिमनी ती. आतां ही वस्तोरी जी आसली, शी वॉज अ डेंटिस्ट. ती कोलंबिया ह्या गांवांतली ती. एक दीस अशें घडलें, पावस पडटालो आनी ती आपल्या भावाच्या चेड्या बरोबर आनी तिचो घोव आसलो, ती चलोन वयताली. आनी चलोन वेता आसतना कितें घडलें जाणा? ती उदकान तांचो पांव पडलो दोगांयचो. घोव आनीक पयस आसलो. तांचो उदकान पांव पडलो तेन्ना देर वॉज लायटनींग, जोगील मारले तांचेर आनी तांचेर आख्खी तांची कूड भाजोन गेली सारकी. आनी तो तिचो भावाचो चेडो थंयसरूच मेलो, भाजोन मेलो सारको. आनी ही वस्तोरी भाजली आख्खीच. आनी ती म्हणटा आपणें पळयलें की म्हजी कूड थंयसरूच आसा, पूण म्हजो आत्मो भायर सरला, तो म्हाका सगळें दिसती पडटा म्हणटा. शी हॅड अ नियर डेथ एक्सपिरियन्स. आनी ती म्हणटा आपणाक वयर गेलो आनी देवान आपणाक दाखयलें, आय वॉज इन अ टनल, काळोख सारको म्हणटा. म्हणजे ती एके भाशेन इफेर देवान तिका दाखयलें आनी जायतो लोक थंयसर रोडटालो तो दाखयलो. आनी देवान न्हू तिका एके भाशेन तिचें आख्खें जिवीत तिच्या मुखार दवरलें. ही वस्तोरेचें जिवीत इतलें थर्ड क्लास आसलें, इतलें वायट जिवीत ती जियेताली, फकत मौजा मारपाचें जिवीत. सकाळीं भायर सरोन वेताली, रातची 11 वरांचेर मजा मारून ती घरा येताली. मेकअप करप, कुडीचो सांबाळ करप हें जावन आसलें चड गरजेचें तिका. पूण ती म्हणटा, जें कितें हांव चड मेकअप कोत्तालें न्हू, तेच म्हजे कुडीचे सांदे भाजोन गेल्ले म्हणटा. आनी जायतें आसा सांगपाचें, सगळें मानामेन देवान तिका दाखयलें. आनी शेवटाक देवान कितें तिका सांगलें जाणा? तुका हांव परत धाडटा. कित्याक लागून जाणा? आनी तिणें वयर तान पळयलें की जायत्यो दिवल्यो कश्यो वयर वयताल्यो, दिवल्यो कश्यो वयर वयताल्यो. आनी देवान तिका सांगलें, ही जावन आसात मागणी, सगळी जी तुजे पासत मागतात तांची मागणी. आनी त्या दिवल्या मदें एक व्हडली दिवली आसली, व्हडली दिवली. आनी देवान तिका सांगलें,
ही दिवली कोणाची जाणा? त्या गांवांत न्हू दोंगरांनी एक देर वॉज वन पेजंट लिवींग देर, फार्मर, चिकन फार्मर, म्हणजे चिकन तो ताचें फार्म आसलें, चिकनाचें फार्म आसलें. आनी एक दीस कितें घडटा, सगळे ताचे चिकन जे आसलें ते सगळे चोरून व्हरता. निराशी जायना तो, शारान येता तो, मिसान वांटो घेता. देवाक दिनवासता मिसाच्या बलिदानान, कंप्लेन करिना देवाचेर, देवाक दिनवासता. आनी मागीर शॉपाचेर वता तो आनी शॉपाचेर एक साबांव घेता आनी तो साबांव घेवन तो आपल्या घरा वता. आनी घरा पावतकूच तो साबांव उगडटा आनी पळय जाल्यार ते पेपराचेर न्हू हे वस्तुरेचो फोटो आसलो, ग्लोरिया पोलो, आख्खी भाजलोली. कितें कोत्ता जाणा, दुख्खांनी रोडटा हे वस्तुरे पासत, म्हणजे ती आपणाची कोण वडकीची कशी म्हूण तो तिका वळखो पासून नासलो. रोडटा आनी देवा थंय दिमी घालता आनी प्रार्थना करता, सायबा हे म्हज्या भयणीक साल्वार कर, प्लीज सायबा म्हज्या भयणीक साल्वार कर. आनी जर तर तूं तिका साल्वार करीत जाल्यार हांव एक यात्रा करतलो, पूण तिका प्लीज दोनया साल्वार कर. आनी देव म्हणटा, सांगता तिका, हे भावाचें मागणें आयकोन तुका हांव आतां परत धाडटा संवसारान. तुजी टेस्टमनी 100 लोकांक न्हू, 1000 लोकांक न्हू, हजारांचे हजार लोकांक तूं तुजी टेस्टमनी दी म्हणटा. दिस इज द मिनींग ऑफ लव ऑफ युअर नेबर. दुसऱ्या पासत तुज्या शेजाऱ्या पासत मागप हें जावन आसा गरजेचें. म्हणजे ती आपणाकूच विसरली मोगळ भावंदन म्हणून, शी वॉज तो आपणाकूच विसरलो आनी आपणाचोच गरजो कसो तो दुसऱ्या पासत मागपाक लागलो. अब्रामाची हांव तुमकां खबर सांगता. अब्रामान कितें केलें तें. एक दीस न्हू देव थंयसर गांवान आयलो अब्रामाच्या आनी ताका सांगपाक लागलो, सोदोम आनी गोमोराची बोबाट तांचे पातोक म्हज्या फुड्यान पावलां आनी हांव पळोवंक वेता कितें चलता तें. जेनेसीस चॅप्टर 18 and verse number 22. जेनेसीस उत्पत्तीचें पुस्तक 18 वेसवर आनी 22वी वोड. 18 and verse number 22. आतां देव न्हू थंयसर अब्रामाक सांगता तांचे पातोक बोबाट म्हजेशी पावला म्हणटा. अब्राम कितें करता जाणा? ओके वाच. म्हणटूच ते दादले थंय तावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. आतां हो प्रश्न कित्याक रावलो? जेन्ना देवान ताका सांगलां हांव सोदोमान गोमोराक काबार करूंक वता, अब्रामान म्हणपाक जाय आसलें, बरें सायब हांव वयता घरा म्हणपाक जाय आसलें. पूण अब्रामान कितें केलें जाणा? गोत करूंक ना, रोखडोच सोदोम आनी गोमोरा पासत तो विनोती करपाक लागलो. देवाक ताणें म्हणलें, सायबा थंयसर समज 50 इनोसंट लोक तर आसत, तूं सोदोम आनी गोमोराचो नाश करतलो? देवान म्हणलें ना. आतां पळय अब्राहम कशे भाशेन वाणपण करता तो. समज 50 ना 45 आसल्यार? देवान म्हणलें ना. 40 आसल्यार? 30 आसल्यार? 20 आसल्यार? 10 आसल्यार नाश करतलो? देवान म्हणलें ना. आनी शेवटाक नाश करचो पडलो, कित्याक 10 पासून थंयसर प्रमाणीक मनीस थंयसर रावून आसले. आतां आमच्यान न्हू जायते शिकपाक जाता मोगळ भावनोन बेणादो. अब्राहम कांय थंयसर रावून आसलो, बट ही वॉज कन्सर्न्ड अबाउट सोडोम एंड गोमोरा. ताका हुस्को आसलो, दुसऱ्याचो हुस्को आसलो ताका. ताणें म्हणपाक जातालें हांव कांय सोदोम आनी गोमोरान रावना, करून दी नाश तांचो. दुसरें आमी शिकता अर्जन्सी. अब्राहमान म्हणोंक ना ओके हांव फाल्यां तांचे पासत मागतलो. थंयच तो मागणें करपाक लागलो, सायबा 50 जाण आसत जाल्यार. आनी तिसरें आमकां ही वॉज पर्सिस्टंट, म्हणजे ही डीड नॉट गिव अप. 50, 45, 40. म्हणजे जेन्ना आमकां कसलें इंटरसेशन येता न्हू, विनोदीचें मागणें येता न्हू, वी शूड नॉट गिव अप माय डियर. कीप ऑन प्रेयिंग. आमचें मागणें, आमचें काम फकत मागपाचें, बरें करपाचें, आन्सर करपाचें,
ताचें काम. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सो मोगाळ भाव आनी भयणो, जायते पावटी न्हू आमी म्हणटा, एक पावटी आमी म्हणटले, दुसऱ्यांक समज एक दीस एक भाव म्हाका विचारपाक लागलो, सपोज हांवें दुसऱ्या पासत मागलें जाल्यार देवाक कशें गमतलें, म्हाका कितें गरज ती. बरो क्वेश्चन न्हू. हांव सपोज दुसऱ्या पासतूच मागपाक लागलो, देवाक कशें गमतलें, म्हाका कितें गरज ती. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हण, मातयेच्या शुभ